दक्षिण गोंयांत नारी शक्ती बीजेपीची तिकेट पल्लवी श्रीनिवास डेंपोक जाहीर झाली। पल्लवी म्हणटा जिखपाक पुराय यत्न करतले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा बायलांचो सन्मान। बीजेपीन दक्षिण गोंयांत पयलेच फावट बायल उमेदवार दिल्या। सगळ्या बायलांची मतां बीजेपीक दोनूय सिटांचेर जिखता। प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा पल्लवी बीजेपीची आदी सावनूच वांगडी। दक्षिण गोंयांत बीजेपीत नारी शक्ती पल्लवी श्रीनिवास धंपेक लोकसभेची तिकेट जाहीर झाली। प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा पल्लवी आदी सावनूच बीजेपीत। ज्यांची आज तिकेट डिक्लेअर झाली ती आमची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी डेंपो ही उमेदवार म्हणून आज डिक्लेअर झाली आसा आणि त्यामुळे त्यांच्या सगळ्यांच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान स्वागत करतात। बऱ्याच जणांक दिसले की आम्ही मेंबरशिप वगैरे केली काय नाही काय म्हणून पल्लवी ही ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टीची मेंबर आसा आणि त्यामुळे तिका परत मेंबर करपाची काय गरज ना। आमचे सगळे इच्छुक उमेदवार कारण वेगवेगळी नावां येताली ते सगळे हांगा उपस्थित आसात। बाबू कवळेकर हे आताच थोडो कारण आज होळी पौर्णिमा त्यामुळे तांकां वचचें पडलें। नरेंद्र सावयकर हे तसे ह्या आजच्या हातून थोडे बिजी उरले आणि त्यामुळे सगळे बाकीचे नावां येतले ते सगळे उमेदवार जांकां वेगवेगळी नावां वेगवेगळ्या न्यूजपेपराचेर येतले ते सगळे जाण हांगा आसात। जो आम्ही 400 पार म्हणतात येणाऱ्या हाका तातूंत गोंयचे दोन्ही सीट या 400 दिवचे अशी सगळ्या कडेन हांव कार्यकर्त्यां कडेन विनंती करता। पल्लवी म्हणटा बीजेपीची आयडियोलॉजी मानवल्या राजकारणात सुरवात। We will try our level best to win this seat. I've always believed in Narendra Modi ji's vision of leadership overall, and I'm so sure his vision actually empowers every individual irrespective of caste, creed or religion, and especially equal opportunities which are given to every section of the society. We will try our level best, and thank you so much once again for this nomination. मुख्यमंत्री म्हणटा बायलांचो सन्मान पयले फावट दक्षिण गोंयांत बायल उमेदवार पल्लवी पणजे रावपी असली तरी ती खरी मडगांवची 60,000 मतांन जिखता म्हूण विश्वास। खरे म्हणजे हो महिलांचो सन्मान आसा, महिलां खातीर न्याय आसा। आज खास करून महिला कॅन्डिडेट दिल्या उपरांत एक उत्साहाचे वातावरण तांच्याय मदीं आसा आणि खरोखरूच आमी जशें म्हणटा नॉट 33% तर 50% गोंयांत जे रिजर्वेशन दिला आणि हांव तर सगळ्या महिलांक चड मोठ्या प्रमाणात आव्हान करता की पयले फावटी साऊथ गोंयांतल्यान महिला उमेदवार जी आसा ही भारतीय जनता पार्टी दिल्या त्या खातीर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात मताधिक्य जे आसा महिलांचे मताधिक्य जावचे। आयज पर्यंत गोंयांतल्यान फक्त एकदाच महिला कॅन्डिडेट उत्तर गोंयांतल्यान निवडून गेल्ली। आज पर्यंत गोंयाच्या इतिहासात साऊथ गोंयांत केन्ना महिला कॅन्डिडेट दिवूं नाशिल्ली आणि निवडूनय येवंक ना। भारतीय जनता पार्टी हो इतिहास करतली, कॅन्डिडेटूय दिला आणि निवडूनय हाडटले हाचो म्हाका 100% विश्वास आसा। आमी साऊथ गोंयचो सीट हो 60,000च्या फरकात मोठ्या मताधिक्यात आमी जिखता कारण मोठ्या प्रमाणात आणि हितूर परतूय हांव सांगपा खातीर सोदता की मोठे मताधिक्य जे आसा हे महिलांचे वोटिंग जे आसा हे भारतीय जनता पार्टी खातीर उत्तर गोंयांत आणि दक्षिण गोंयांत कारण पयले फावटी साऊथ गोंयाची तिकेट महिले खातीर दिवप हे आमच्या महिलां खातीर एक मोठे भाग्य म्हणपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आज बीजेपीन आपल्या साऊथ गोवाची जी लोकसभेची जी तिकीट आशिल्ली ती डिक्लेअर केली। तितून जी पल्लवी डेंपो आसा त्यांचे नाव अनाउन्स जाला बीजेपीचे साऊथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून आणि हेजेरूच जे काँग्रेसीचे जे प्रेसिडेंट आसा अमित पाटकर हेंच्यांनी कमेंट केला की खंय बीजेपीक कोण कॅन्डिडेट मेळना म्हणून तेंच्यांनी काल जॉईन जालेल्या एक मेंबराक म्हणल्यारच पल्लवी डेंपोक आयज खंय तिकीट काढून तेंच्यांनी तिचें नाव डिक्लेअर केला। नाव तांचो भांडा फुटला। नाव दे हॅव गिवन द ticket टू अ पर्सन हू आय प्रोबेबली बिलीव्ह दॅट हॅज जॉईन्ड बीजेपी टुडे। दॅट इज I don't know, this is an information which I got. So जे कार्यकर्त्यांनी 20 वर्सां बटाटवडे खाले, च्या पिऊन दीस काढून ही पार्टी संघटना उभी केली अशा वेळाचेर ते एक फायनान्शियल बॅकग्राऊंड पळोवन तांणी हाडून आज एक मनशाक तिकीट दिल्ली आसा। आय थिंक तांचे स्वताचे कार्यकर्ते स्वताचो केडर विल शो देम इन दिस इलेक्शन आणि फ्रॉम डे वन आय हॅव बीन टेलिंग दॅट साऊथ गोवा काँग्रेस पार्टी विल विन द सीट। टुडे आय थिंक जेन्ना नाव डिक्लेअर जाला तेन्ना इट इज सॅड दॅट बीजेपीक आपले स्वताचे कार्यकर्तो कोण सापडलो ना। एक बिझनेस हाऊसाचे बायलेचे नाव आणि एक श्रीमंत मनशाचे नाव आयले। दिस शोज दॅट जी मोदीची रणनीती आसा, जे मोदी क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे ताचे जे मित्र आसा तांकां घेवन जो देश चलोवपाक सोदता, सेम थिंग इज गोइंग टू हॅपन इन गोवा। जो कॅन्डिडेट तांणी दिला तो तांच्या सिस्टमातलोच न्ही कॅन्डिडेट। सो दिस शोज दॅट बीजेपी कडे स्वताच्या केडराचो स्वताचो कार्यकर्तोच नाशिल्लो साऊथ गोवान। सो साऊथ गोवा इज अवर सीट ओनली दॅट वी आर गोइंग टू विन। अँड नाव हाजे
रेफोकेशन तांकां आतां नॉर्थ गोवाकूय वतलें. नाव विथ दीस डिक्लेअर ऑफ कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवा ऑल्सो वी गोइंग टू विन. अमित बाबा एकूच तुमच्याकडे ऑलरेडी आसा न्ही तुमच्याकडे सावथर तुम पण अजून डिक्लेअर कित्याक जायना अजून आता ऑलमोस्ट जालो. हांवें एक्चुअली काल सुद्दां सांगिल्लें पळय की आमची CEC इज ऑन 27th आणि आफ्टर दॅट मीटिंग आय थिंक मोस्ट ऑफ द मिडिया चॅनल्स ब्रॉट इट आउट. सो 27th मिटिंगेन ते आमचे दे गोइंग टू डिक्लेअर बोथ द नेम्स. आय मीन लास्ट सो मेनी डेज वी आर सेइंग की दोन्ही सीटां आमी बरोबर डिक्लेअर करतले. इन दॅट CEC मिटिंग आवर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी विल डिक्लेअर दोन्ही नांवां. ब्रँड बीजेपी डावन पडपाक लागला. गोंय बीजेपी परस देंपो मोठो ब्रँड. पल्लवी श्रीनिवास देंपोक बीजेपीन दक्षिण गोंयची तिकेट दिले उपरांत गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाचो तोमणो. दक्षिण गोंयांत बीजेपी कडेन एकूय उमेदवार ना ते खातीर ताणें ब्रँड देंपोचो आदार घेतलो. विजयाची टिका. बीजेपीचो हायकमांड स्टडी केल्ली आनी अभ्यास केला गोंयच्या सिच्युएशन देवाच्या नांवान आपले लोक आनी भ्रश्ट सरकार चलोवन इलेक्शन गोंयांत जिखूंक शकना हें तांणी ताचो निश्कर्श काडलो. खंयचीच नांव जें बीजेपीन गोंयच्यान घातिल्लें तें इलेक्शन जिखपाचें नांव नाशिल्लें. थंय तांणी नारी शक्ती नीती हाडली एज ए सेकंड ऑप्शन. तातूंत महिला मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चान एकूय अशें नांव नाशिल्लें जें हें इलेक्शन जिखूंक शकता. सो आतां बीजेपी हॅज बँक ऑन द डेंपो इश्यू. डेंपो इज अ बीग नेम. सगळ्यांक खबर आहा की गोंयांत डेंपो म्हणल्यार आमी भुरगेपणांतल्यान डेंपो म्हणटा तें नांव आयकलां. डेंपो व्हडलें नांव. बाबा डेंपो खूब पक्षा भितर रिलेशन बरें आहा. एज्युकेशन आनी स्पोर्ट्स फील्डांत काम केलें खूब केलें. फिलॅन्थ्रॉपी केल्ली आहा. सो त्या नांवाचेर बीजेपी इलेक्शन जिखूंक शकता. ब्रँड बीजेपी नॉट एज ब्रँड डेंपो इन गोवा अशें तांचो निश्कर्श काडलो. चडशे कडेन बायलांक इलेक्ट्रॉल राजकारणात जनरल संद मेळना. गोंयच्या 61 वर्सांच्या इतिहासात एकूच बायल मनीस संयोगिता राणे सरदेसाय उत्तर गोंयच्यान लोकसभा खासदार म्हूण वेंचून आयल्या. उपरांत मुखेल राजकी पक्षांनी केन्नाच बायल मनशेक लोकसभेची तिकेट दिवंक ना. खूब तेंपान बीजेपी दक्षिण गोंयांत बायल मनशेचो विचार करता. खासा रिपोर्ट. राजकी पक्षां खातीर बायलां ही एक वोट बँक. ज्या पक्षा बरोबर बायलां मतदार रावली त्या पक्षाक सत्तेर येवपा पासत कोण आडोवंक शकना. मात जेन्ना उमेदवारी दिवपाची वेळ येता तेन्ना राजकीय पक्ष उमेदवारी दादल्या मदींच वांटून सोंपयता आनी बायलांय त्या नेटान फुडें येतना दिसना. त्या खातीर गोंयांत 40 आमदारांच्या विधानसभेत एका टर्मांत 3 वयर बायल आमदार आमकां पळोवपाक केन्नाच मेळूंक ना. लोकसभेत एकदांच संयोगिता राणे सरदेसाय उत्तर गोंयच्यान खासदार जाल्ली. संयोगिता राणे सरदेसाय ग्वालियर मध्य प्रदेशात भोसले घराण्यांत जल्माक आयिल्ली. ती 70तले मेजर जोयबा राणे सरदेसाय कडेन लग्न जावन गोंयांत आयिल्ली. 1980चे लोकसभा वेंचणुकेत ती मगोच्या तिकेटीचेर वेंचणुकेक उबी रावल्ली. तिणें काँग्रेसीचे सिटींग खासदार पुरुषोत्तम काकोडकरा आड वेंचणूक लडयल्ली. मगोचे तिकेटीचेर तिणें काकोडकरा आड 27,000 मतांच्या मार्जिनान जैत जोडलें. 1984 जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेत मगोन उमेदवारी मोतीलाल बांदेकाराक दिली. संयोगिता राणेन गोंय काँग्रेसीच्या तेक्यान अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडयली. हे वेंचणुकेत ती हरली. काँग्रेसीचो शांताराम नायक त्या वेळार उत्तर गोंयच्यान खासदार जालो. वर्स 2017 संयोगिता राणे सरदेसायान कुडचिरे साखळेच्या घरांत निमणो स्वास घेतलो. मुखेल पक्षाकडच्यान लोकसभा तिकेट मेळपी संयोगिता राणे सरदेसाय 19 ते उपरांत आज मेरेन खंयच्याच बायलेक लोकसभेची तिकेट मुखेल पक्षाकडच्यान मेळूंक नाशिल्ली. गोंयच्या लोकसभेच्या इतिहासांत आतां मेरेन सुमार 10 बायलांनी लोकसभा वेंचणूक लडयल्या. आयज एकादो पक्ष बायल मनशेक उमेदवारी दिता ही बरी गजाल. बायलां राजकारणांत यशस्वी जावंक शकता हें सिद्ध जालांच. संयोगिता राणे सरदेसायची सून अपर्णादेवी राणे सरदेसाय प्रुडंटाकडे उलयली. मी स्वतः होते सरपंच वगैरे 10 वर्ष राजकारणात. तर तेव्हाच मला मी माझा वैयक्तिक अनुभव सांगितला तर तेव्हा सुद्धा साधारणच हे होतं महत्व. पण आज म्हटला तर आज शिक्षणामुळं आज बायकां अतिशय म्हणजे विचारपूर्वक अभ्यास करून आता वागायला लागल्या कारणानं आज महिलांना चांगली रिस्पेक्ट आहे. सगळीकडे चांगले वागणूक आहे.
मला नाही वाटत कुठेच महिलांना वोट बँक म्हणून कुठे आपल्या कामापुरते असं वापरतात असं नाही. महिला पण तशाच अलर्ट झालेल्या आहेत आणि स्वतःबद्दलचं त्यांना आता विश्वास आहे, कॉन्फिडंट आलेला आहे त्यांना. तर आजची महिला ही सक्षम आहे असं मला स्वतःला वाटतं. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि सिद्धार्थ कांबळे. आमचे पुर्वजांचे शिवोले हॉटेल, त्या हॉटेलात पर्रीकर आणि भाजपाचे हेर फुडारी येताले. तांकां लागून हांव राजकारणात पावलो. आतां सुशेगाद दीस घालयता. समाजकार्यात सक्रिय आदलो कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार उलयलो. वेळीचो आदलो आमदार बेंजामिन सिल्वा म्हणटा सध्या व्यवसायाचेर लक्ष. आदल्या आमदारांक घेवन प्रुडंटाची खासा सिरीज. शिवोलेचो आदलो आमदार आणि आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकार म्हणटा सध्या समाजकार्यात पुराय सक्रिय. पक्षाचे काम सुरू. हांव आजून पासून कसले बिझनेस करपाक वचोंक ना. हांव सिन्स 19 मध्ये माझे वडिलाचे निधन जाल्यानंतर हांव शिवोले म्हणजे धाकटेशें हॉटेल आसलें तें हॉटेल हांव चलयतालो आणि तें हॉटेल चलयतना खरें म्हणशाल्या त्या हॉटेला वरसूनच हांव पॉलिटिक्सान पदार्पण जावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. म्हणजे कशी की नाही, त्या टायमार मनोहर पर्रीकर मांद्रे बिंद्रे वयताले अशा पद्दतीचे मनीस आमच्या सारखे बारीक हेतून येताले तेन्ना एक बरें दिसतालें. तेन्ना म्हाका किरण कोण जाणा हांव तेंचे पयशे सुद्दां घेयनासलो. हांव म्हाका च्या कितें जाय तें फ्री दितालो. म्हज्या उमेद येताले आनी थंयसून ती पॉलिटिक्सान येवपाची प्रेरणा तयार जाली. सद्याची लायफस्टायल म्हणटा सद्या एक कसलोच हे ना, कांयच प्रॉब्लेम ना. सद्या लायफस्टायल म्हणजे अशी लायफस्टायल आहा तुका सांगलें की सोशल एक्टिविटी आहा. ह्या सोशल एक्टिविटीन आमी आसतात त्या बद्दल कांय ना. कोण तरी येयलो महाराजा येता जाल्यार आनी कोण आहा जाल्यार ती संस्था आहा ती येता यो म्हणटा तूं हार घालपाक यो. कोण तरी येता कितें तरी आपलें इनोग्रेशन करपाक लागून काडटा. तें इनोग्रेशन काडपाक तो म्हणटा यो बेश्टो नाल्ल फोडपाक यो. म्हाका हरशीं बरो दिसना वचपाक थंय, कारण आमी ना आमी सिस्टमीच्या भायर आहा. तरी आसतना थंय वचप हें बरें येता. तरी आसतना हें आहा ह्यो एक्टिविटी आहा पळय ह्यो चालू आहा तेका कांय प्रॉब्लेम ना. लोकांचो संपर्क हो आहा पळय त्या बद्दल कांय ना. सगळ्यान व्हडलो संपर्क म्हटल्या नंतर एक कोणी ठीक जालो किंवा कोण एक्सपायर्ड जालो जाल्यार त्याच्या मरणाक वचप किंवा त्याच्या ना मरणाक पावलो जाल्यार त्याच्या घरा कडेन वचून भेट दिवप अशा पद्दतीन हे टायमपास एकदम बरो जाता. त्या बद्दल कांयच हे ना. वेळीचो आदलो आमदार बेंजामिन सिल्वा म्हणटा सध्या व्यवसायाचेर लक्ष. सध्या बिझनेस पॉलिटिकल कंपल्शन कांय ना आमकां. बिझनेसाचेर कॉन्सन्ट्रेशन चड आहा. लोकां मध्ये अजून तूं इनवॉल्व आहा न्हू. लोक आमचे बरें येता काम करपाक. कित्याक आमकां पयसून डिपार्टमेंटा वळख या गव्हर्मेंटाक कोण वळखताय सो बारीक कोण कितें आसता घेवन येता तें करता आमी. लोकसभा इलेक्शन आसा तुगे स्टँड कितें आसतलें, तूं कोणा सपोर्ट करतलो? लोकसभा अजून कॅन्डिडेट डिसायड जालो ना न्हू कोणा बसूं जाय तें. बट फायनली कितें लोकांचेर आहा. आतां जायतो टायम बोवाड जाल्लो आहा. BJP मायनॉरिटीज पळय आहाय तेंचे एगेन्स्ट आसाय आनी इन्सिडंटूय जायत जाल्ले आहाय. सो लोकांक म्हणणी पड कितें आहा तें बराबर रावपाचें लोकां बरोबर. कित्याक फायनली आमी एक सायड रावले लोक दुसरे सायड रावले जायना. सो लोकां बराबर रावपा जाय आनी हांव एकवटान काम करपा जाय नाल्यार डिफिकल्ट आमकां. मायनॉरिटीज पळय तें डिफिकल्टी जायते आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आज रंगपंचम रंगाचो उत्सव. गांवगिऱ्या वाठारांनी पारंपारीक रंगपंचम जाल्यार शारांनी रंगपंचमीचे वेगवेगळे इव्हेंट. ह्या वर्सा लोकांचो फोकस मातसो स्वताच्या भलायके वटेन ऑर्गॅनिक आनी नॅचरल रंगाचेर. पळोवया गोंयभरची धुळवड रंगपंचम होली पार्टी होली बॅश.
बीजेपीचे गोयचे दोनूय उमेदवार जाहीर झाले. आता काँग्रेस 27 तारखेक बुधवारा दोनूय उमेदवार जाहीर करता. जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकार म्हणटात 27 तारखेक दिल्लीत सीईसीची बसका जाले उपरांत दोनूय नांवां जाहीर करतले. सुत्रां सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरी जीपीसीसी अध्यक्ष पाटकार आमदार एल्टनाक दिल्ली आपयला. बीजेपीन उमेदवार जाहीर करूनय उपरांत आमी करता म्हूण राविल्ले काँग्रेस बुधवारा 27 तारखेक उमेदवार जाहीर करता. ते दिसा दिल्लीत सीईसीची बसका जाले उपरांत दोन्ही उमेदवार जाहीर करतले म्हूण जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. आमची सीईसी इज ऑन 27th आणि आफ्टर दॅट मीटिंग आय थिंक मोस्ट ऑफ द मिडिया चॅनल्स हॅव ब्रॉट इट आउट. सो 27th मिटिंगेन ते आमचे वी गोइंग टू डिक्लेअर बोथ द नेम्स. आय मीन लास्ट सो मेनी डेज वी आर सेइंग की दोन्ही सीटां आमी बरोबर डिक्लेअर करतले. इन दॅट सीईसी मिटिंग आवर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी विल डिक्लेअर दोन्ही नांवां. उत्तर गोंयांत आदलो कायदो मंत्री खलपा बरोबर विजय भिके आनी सुनील कौठणकार हांची नांवां उमेदवार म्हूण चर्चेत आसा. दक्षिण गोंयांत खासदार फ्रांसीस सार्दिना बरोबर कॅप्टन विरियात तशेंच आदलो जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आतांचो जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकार हांच्या नांवांचो विचार चल्ला. सुत्रां सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरी जीपीसीसी अध्यक्ष पाटकार आमदार एल्टनाक दिल्ली आपयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिण गोंयची बीजेपी उमेदवार पल्लवी देपे आनी तिचो घरकार श्रीनिवास देपेन रंगपंचमीचे निमतान पणजेकारांची ग्रामदेवता महालक्ष्मीचे दर्शन घेतले. पणजे शिगमोत्सव समिती 35व्या वर्सा पदार्पण करता. शिगमोत्सव सुरू श्रीनिवास उलयलो. ही आमची ग्रामदेवता पणजेची आनी सगळे पणजेकार एका मोठ्या भावनेन बसता आनी वर्स पद्दती प्रमाणे आमची पणजे शिगमोत्सव समिती जी आसा ती आता 35व्या वर्सा पदार्पण करता हो शिगमो साजरो करपाक. काल होळी जाली, आज धुळीवंदन आसा. सगळ्यांक होळीची निमणीत परबी म्हजे कडल्यान. महालक्ष्मी देवी ही आमची ग्रामदेवता आनी तिची कृपा सगळ्यांचेर आसची ही हांव मना काळजान मागणी करता. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.